सगळी उभी राहूया. सुरुवातेक आम्ही गायन घेऊया A22 पेज 11 A22. Permesur azut soloita, tace rasole mogace. 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 Por solanus vasolizo, am sodeu am cir faculta, somestan lagia porta, apnaci bontizo moita. बापाचे हरिपुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असू. तुमची सोवे आसूं. बोगाळ बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र सोबेंद अधिकारी अधिशेणीक ते जेजूचे स्वाद घेतात. पवित्र सोबेंद आमकां अधिकारी आसात, जावं बिस्म साहेब, जावं यादनीक, जावं दियाकन, जे देवाचो वावर आपल्या जिवितान फुडें व्हरतात. आयज खेरीत भाशेन तांचे पासून आमी मागुया तांकां बरी भलायकी आनी हो वावर करतना ताणें उमेदीन नेटान हो वावर करूंक, जेजूक ताणें रूप रूप भोगूंक आनी आपल्या उतरां कुन्यांतल्यान ताका परगटून ताका गोवाय दिवंक. हो वावर ते करतना आमी तांच्या वावरांत हाडबोड घालूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगले आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आतोनान धरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार उरली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka klutko, somiaka klutko, kuistaka klutko, kuistaka klutko, somiaka klutko, somiaka klutko. Pratuja Emisa Betuita Teresa Mary Di Costa aceitesa pasot devan taka bori bolaiki ताचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान मागयोन आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिजबवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. दोरनदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून एफेसाच्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तो तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिना विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मोदें दारून लांडगे उपरासतले आनी ते हिणाची दोया कोचे नात म्हूण हांव बरें जाणा. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक कोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचे भितरले मनीस उपसतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुकां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबोन आसतना दीस रात तुमकां जोन एकल्याक शिटकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कुरपेचे उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगले पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागता. हांवें कोणाचेच रुपयाची भांगाराची वो न्हेसण्याची आशा धरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बरोबरच्यांच्या उदारपसणान हांवें जोडलां म्हूण तुमकां माहिती आसा. दुसऱ्या कडचे घेवच्या परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या काश्या उतरांचो उगडास दवरून कोश्ट करूंक अशक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगले भाशेन हांव तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत ताच्या बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताचेर तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचे उतोरे. देवाचे वोट उपकार. आमचो जबाब प्रितीच्या राजानो देवाच्या मनाक गायन करात. जबाब प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मनाक गायन करात. कोलीत कर देवा तुजें बोल कोलीत कर. जेरुजल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत तावन आमचे खातीर दाखयलेल्या देवा तुजें बोल कोलीत कर. दोन करबार घेवन तुजेशी येतलो राजा. जबाब प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मनाक गायन करात. प्रिथ्वीच्या राजानो देवाच्या मनाक गायन करात. मोलबार पुरविल्ल्या मोरवार गाड्यार बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोणगोण कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोल ओलकून घेयात. जबाब
पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मनाक गायोन कर. इस्रायलाचेर परजळटा ताची मोहिमा, कुपाचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचे खूब बेन दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बोल आनी सकत दिता. देवाचे नांव व्हड जावं. जबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मनाक गायोन कर. शिववर्तमानाक आमची कालचा मनां तयार करूंक उबे रावयात. Solves porak soy, soy, solves porak soy. Solves porak soy, soy, solves porak soy. सर्वेस्पराक सोय सोय. सोम्या तुझे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पराक सोय. Solves porak soy, soy, solves porak soy. Solves porak soy, soy, solves porak soy. Sorvespo tumše sove asum. Tumci sove asum. Zuava pormore Jesu Christace șuvotovan. Moima tuca somia. Nós a todos, Jesus Simão Pedro Bulé. Simão Zomacia puta. हांचे परोस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव जुआवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, सिमांव जुआवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे पावट विचारलें देखून पेद्रूक कोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगलें जाणोय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. Gesù Cristace șuvoto mahane. Vacani duca Christa. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र सभेंत अधिकारी अधिशेणीक ते जेजूची स्वाद घेतात. म्हणल्यार पवित्र सभेन अधिकारी आसात, फुडारी आसात, ते जेजूचे स्वातेर आसात. आमचे इगोज बादेन नदर मारल्यार जायतीं खातीं आसात. म्हणल्यार एसोसिएशन आसात, जावं यूथ एसोसिएशन, जावं कॅथेकेटिकल एसोसिएशन, जावं लिजन ऑफ मेरी, जावं कॅरिझमॅटीक. आनी ह्या सगळ्या खात्यांनी एसोसिएशनांनी एक ल्हानशी कमिटी आसता. जावं प्रेसिडेंट आसता, जावं सेक्रेटरी आसता, जावं ट्रेजरर आसता. हे खातें हे एसोसिएशन चलोवपाक, मुखार व्हरपाक. जावं आमी क्रिकेट टीम वा फुटबॉल टीमीक पळयता, तांकां कॅप्टन आसता, एक फुडारी कसो. जावं इस्कॉलांत वर्गांत एक मॉनिटर आसता, ते क्लासीक पळोवपाक. तेच भाशेन आमचे पवित्र सभेन
फुडारी आसात ही पवित्र सभा मुखार व्हरपाक. कालच्या दिसाक आमी पळयलां पवित्र सभा म्हणल्यार कितें तें. पवित्र सभा म्हणल्यार एक भावार्थ्याचो जमो जो साक्रामेंता उदेशी जेजूचें जिवीत लोकां मुखार दवरता, जेजूक लोकांक दाखोवन दिता. मोगाळ बाबडीनो, इगोज मातेचो पयलो पाप साहेब पेद्रू जावन आसलो आनी पेद्रू फाटल्यान आनी जायते बिस्व साहेब येवन गेले. उपरांत यादनीक आयले आनी जायते आतां जेजूचो वावर हेच भाशेन चालू आसा. 3 तरेची ओदिशेणीक आसात. जावं ओदिशेणीक म्हणल्यार हायराकी. पयलो बिस्व साहेब आसा, उपरांत यादनीक आसात, उपरांत दियाकन आसात आनी खेरीत भशेन ते आपल्या वावरा वरवीं हो पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरतात. आदी कितें घडलें गाय, कशे तरेन हे फुडाऱ्याक भितून काडटाले गाय, दोन इतिहासान आमकां मेळटा. शीस जेन्ना कोणाकूय भितून काडटाले ते पळयताले हो मनीस केसलो तो, हो मनीस कसलो वावर करता, जिवितान कसलें जिवीत जियेता, ताचेर कसलो स्वभाव आसा. ह्या मनशाक ते आकारताले, ते संस्कारताले, ताचेर हात धरून मागणें करताले आनी खेरीत भशेन ताचेर पवित्र आत्मो घालताले आनी पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन बरोवन हो मनीस पवित्र सभेचो वावर करतालो. उपरांत जेन्ना जुदास मेलो ताणें मातायेसाक विचून काडलो हो 12चो आंकडो बरपाक. मातायेसाकूय ते पळयलो तो कसलो जिवीत जियेता, बरें जिवीत जियेता, मागण्यांचें जिवीत जियेता, असल्या मनशाक विचून काडले. उपरांत आमकां मेळटा 7 दियाकनाक विचून काडले सेवा करपाक, देवाचें उतर परगट करपाक. मोगाळ बाबडीनो, जे भाशेन आमी म्हणलां पवित्र सभेन 3 ओदिशेणीक आसात. पयले आसा दियाकोनस म्हणल्यार दियाकन, डिकन्स, जे देवाचें उतर परगट करतात, जे आल्ताराची सेवा करतात. उपरांत आसात प्रेस्बिटोरस म्हणल्यार यादनीक, पाद्री, जे मिसाची बेट साक्रामेंत संवरमतात, हेर वावर करतात. उपरांत आसात एपिस्कोपस म्हणल्यार बिस्व साहेब, जे जावन आसा फुडारी इगोज मातेचे, जे आपल्या जिवितान देवाचो वावर फुडें व्हरतात. मोगाळ बाबडीनो, मायाचे 8 तारखेर इगोज मातेन नव्या पाप साहेबाक विचून काडलो आनी आमी जाणात कशे तरेन ह्या पाप साहेबाक विचून काडलो तो. सगळे कार्डियल एकठांय जाले, जायते दीस पर्यंत ते मागणें करताले, जावं शिकोण घेताले. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणार येवन ताणें पाप साहेबाक विचून काडलो आनी पाप साहेब जावन आसलो आमचे इगोज मातेचो फुडारी, तो देवाचो वावर फुडें व्हरता. मोगाळ बाबडीनो, एकूय यादनीक आसलो आनी आपले फिरगोशेंत जायतो बरो वावर करतालो, पूण तो पळयतालो ताची पोरजां ताका त्रास करता, ताका कश्ट दिता आनी हें ताच्यान सोसूंक जायना. आनी एका दिसाक तो जेजू कशें मागणें करता, हांव जिवितान जायतो बरो वावर करता पूण म्हजी पोरजां म्हाका त्रास करतात, हो कुरीस म्हजे वेलो तूं पयस कर. आनी एक रातीक तो न्हिदलेलो आसतना खंय ताका स्वप्नांत जेजू दिश्टी पडटा आनी जेजू ताका म्हणटा, हांगासर जायते कुरीस आसात, तुजो कुरीस हांगासर दवर आनी तुका जाय तो कुरीस घे. आनी तो खंय पाद्री आपलो कुरीस काडटा आनी थंयसर दवरता आनी सोंपो ल्हान कुरीस काडूंक सोदता. एक कुरीस काडटा, ताच्या भुजाचेर सारको जायना, आनीक व्हडलो कुरीस काडटा, ताका जोड लागता. उपरांत आनीक कुरीस काडटा, तो भुजाचेर सारको जाता आनी जेजूक म्हणटा, म्हाका होच कुरीस जाय, हांव होच कुरीस घेतलो. आनी उपरांत ताका जेजू म्हणटा, तुजोच कुरीस तो, कांय वेळा आदी तुवेंच दवरलेलो. मोगाळ बाबडीनो, यादनिकाच्या जिवितान, बिस्व साहेबाच्या जिवितान, दियाकनाच्या जिवितान जायते त्रास कशे भोगतात. ह्या वेळार खेरीत भशेन आमी तांचे पासत मागुया, जो वावर ते करतात देवाच्या आदारान करूंक, जे ते अनुभव ते घेतात जेजूच्या अनुभवान भरून आपले पोरशेक जेजू लागीं हाडपाक, आपले पोरशेक बरी देख ते दिवपाक, आपले पोरशेक देवाची वाटेन चलोवपाक आमी तांचे पासत मागुया.
आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां एफेसाचे पवित्र सभेक पावलू आपलो निमाणो आदेश करता आनी तो जाणट्यांक सांगता हांवें तुमकां देवाची बरी खबर परगट केल्या म्हजे उपरांत जायते मनीस येतले लांगडे येतले ते तुमकां देवाशी पयस व्हरूंक सोदतले पूण तुमी तुमच्या भावार्थान तीर गोट रावात जी हांवें शिकवण दिल्या ती तुमच्या जिवितान पाळात लांगड्या फाटल्यान तुमी धांवो नाकात कारण फकत आमकां एकूच देव आसा ह्याच देवाची आमी सेवा करूंक जाय ह्याच देवाचो आमी मोग करूंक जाय आनी भाग्योन पावलून जो तांकां संदेश दिल्लो हे मनीस आपल्या जिवितान पाळटात भाग्योन पावलूनय आपल्या जिवितान जायते त्रास कशे अनुभवले ताका बडकणींत घातलो ताका मार घातलो ताका फातरायलो पूण तो भियेनासतना ताणें जेजूचो वावर आपल्या जिवितान फुडें व्हेलो मोगाळ बाबडीनो आयच्या शिव वर्तमानान पयल्या पाप साहेबाक पेद्रूक जेजू 3 प्रश्न घालता तूं म्हजो मोग करताय आनी पेद्रू म्हणटा होय हांव तुजो मोग करतां हे 3 प्रश्नाक जेजू म्हणटा पयले सुवातेर म्हज्या मेंढराक राख दुसरे जादून म्हणटा पोत्तून म्हज्या मेंढराक राख आनी तिसरें म्हणटा म्हज्या शेण्याक राख पेद्रून जेजूक 3 पावटी नाकारलेलो आनी जेजू 3 पावटी ताका प्रश्न करून ताचो मोग आपल्या सवेन दाखोवन दिता आनी पेद्रूक पयलो पाप साहेब म्हूण तो विसरून काडटा पयलो फुडारी म्हूण तो विसरून काडटा मोगाळ बाबडीनो आमचें जिवीत जियेतना आमच्या अधिकाऱ्याक आमच्या फुडाऱ्याक आमी सगलो आदार दिवया देवाचो वावर आपल्या जिवितान फुडें व्हरूंक दुसरे सुवातेर न्हय फकत ताणेंच पूण आमी आमच्या जिवितान आमच्या उतरां कोन्यांतल्यान जेजूक परगटूंक जेजूक गवाय दिवंक वावरुया आनी तिसरे सुवातेर आमी ल्हानवीक जावंक ल्हानविकायेंतल्यान देवाचें राज विस्तारूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची तेसावां आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या उत्मीक वडिलांनी देवान तांच्या हातान घातलेलो पवित्र सभेचो अधिशेनीक अधिकार पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी सुचोवणे प्रमाणे चालू दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजांत व्हडपण आनी गर्व सोडून दिवन आमचो स्वभाव मोगाचो आनी भावपणाचो जावंक आनी हे वरी आमचो अधिकार सेवेच्या मनान दाखोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत तेरेसा मेरी डे कॉस्टा हिनी ह्या ट्रेझनाच्या मिसांत आपले इतेसांव भेटयलां तिचेर बागिवंत आतोनीचे विनवणेन देवान शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण देवा लागीं मागुया दयाल बापा
आमची काकलूत काकलूत ह्या वेळार आमच्या काळजा मनांत जायत्यो गरजो आसात. देवा मुखार आमी ओगेपणान ही मागणी दवरुया. बो मोगाळ बापा, दुयेन ही मागणी आयकून घे. आमच्या सगल्या अधिकाऱ्यांक आमी आमचो आदार तेंको दिवंक आनी आमी आमच्या जिवितान तुजोच वावर फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज 44. C38. Moci atche, मोचे पांगे स्वीकार कोरावता कोशे तुझो महिमा परगट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू तुझो महिमा परगट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच वक्ता सोर मोचे तुझे से गोरकाशे तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका Swamta sur moche, tuझे से गोरकाशे मोचे सुके मोचे दुके तोल मोले यादी साचे बावोयनाची चाकरी करू कुशालकार तुझी वाटू. मोशा बाबा बडिनो मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र विचारदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो कोणवाड्या बापा, आतून तुझ्या भक्ताच्या उगडासाक तुझे वेदी वयर आमी दवरताव त्या देण्याचेर तुजी दयाल दिस्त घाल आनी जशें ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेक पावयलोय तशेंच आमची पातकां भोगसून आमकांय तुजे सासणाचे मोहिमेंत एक दीस वांटो घेवंक फावो कर. हें आमी मागतांव तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बळयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोर मोग तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजळयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, povit,
विस्फोराची नावी येता येता ताका सोय ओ स्वर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Shizu melo, Shizu Shimon Sara. Shizu no viene dolor. Shizu no viene dolor. Bafa. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची खास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडण रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बाप्पा सिमियांव आमच्या आदारी गोणी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन सुजे बागिवोन आतोर बागिवोन दोरमृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक रासगोटकी पोथवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्टी घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्या सगली आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजान शेवंक येताना आमी गायन घेवया D28 पेज 62 D28
जेजू जिवीत तुझे जावं ते जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं ते जिवीत आमचे प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, आतून तुझ्या भक्ताचो दीस समोर उंबून स्वर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक गोठाय तीर जावूं आनी वाडो. हे बरी आमचो भावार्थ शिताबेन सांबाळूं. त्याच तुझ्या भक्ता उद्देशी तुवें दाखयल्ले चडवणीचे वाटेर स्वर्गार पावपर्यान आमची पावलां सांबाळ. हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 5:30 वाजता, 6:45 इंग्लिशींतल्यान 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणाकूय मिसाचे इंदेसां भेटूंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनीर उक्त आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. खेरीज स्टॉक आयला बागयोन आतोन सोरपाक धरून आसा तो. फकत 100 पीसीस आसात. कोणाकूय जाय जाल्यार ताणें घेवचे. तुमी इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेची फुडली सायडीची 2 दारां आसात, तातूंतल्यान भायर सरचे. न्हय ह्या 2 मदल्या दारांतल्यान. आमचे कोफ्रार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ खेरीत भाशेन पाळची. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक घेवन येतात ताणें आपली मोटरां इगोर्जेच्या कंपाउंडार हाडूं येता. तांकां देवून मोटोर पार्किंग लॉटान दवरचे. व्हीलचेर एसिस्टंट तांकां पेंडोलांत हाडून आदार दितले. स्टेज आसा थंय तांकां केरीत आमी आर्म चेअर्स दवरलेले आसात. फकत ताणेंच बसचें, दुसऱ्यांनी तांचेर बसचें न्हय. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार जातलें. पूण तुमी लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमचे 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान थंय दवरचे. आमचे कोफ्रार भाव तुमकां सांगतात तें आयकात. पार्किंग लॉटान तावन आमचे इगोर्जेन येवपाक एक केरीत वाट तयार केलेली आसा, तिचो तुमी वापर करचो. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायस्टीन आसतलो. मिसा चलता आसतना मिसा भायर लेगून तो कुमसुदरीन हाजीर आसतलो. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करूंक आसतली आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. त्रेजेनाच्या सगळ्या दिसांनी तुमी तांचे शिवेचे. जेन्ना पावस येता तेन्ना तुमी तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आसात ताचेर लांबयात. बागयोन आंतोनीचे पोरबे दिसाक तियात्र आसतलो, जाचें नांव संवसारांत आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब. तो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार सांजेच्या जुस्तूच 7:15 वाजता. टिकेटी इगोर्जेच्या आदराक विक्रेक मेळटल्यो जुनाचे 10 थावन. देव बरें करूं म्हणटा हांव. उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवंत आंतोनीची विणवणी मागणे. भगवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता हांव. नोमान तुका भगवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीच काळीज तुका उक्तें करता. तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भगवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्के आनी गोती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्यांक गोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ओसोऱ्याच्या भागयोन आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडेराक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तुका मनासतना विनोती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. U25. Tuja